असो प्रकारात कांयच ना ताका म्हाजो घोव आतां येयले आसा बरो ना लागीं कितें आसा काय तो विचारता आतां म्हळ्यार एक फॅक्टरी जाल्या रामराची ती तुमकां माल वयता डेली वयता दोतोराची आज सुद्दां काल वचून गेला रक्त चेक करून मुतू चेक करून तुकी चेक करून आज परत गेला हाडपाक रिपोर्ट बारीक भुरग्यांक सगळ्यांक थंडी येयल्या दिसा आमच्या एका काय 2 दीस रस्त्याक उदक मारले आतां बंद केले रस्त्याक उदक मारपाचें आता तुम्ही वयर येताना खंय उदक मारलेले दिसले दोन दीस काय एक दीस रस्त्याक कितें 2 दीस शो केलो हो 2 काय दीस ना आता show केलो. भितर प्लांटान ही वचून कापेट पळया आतां खंय उदक बांदल्या. मारला जाल्यार ही कापेट आमचे तेवटेन बांदपाची आणि हे जे नेट मारला पळय आता मारला आम्ही आतां बोवाळ मारला बोवाळ केल्यानंतर केल्ल्याक मारला तो येवटेन मारपाचो आमच्या सायडीन मारपाचो ते नेटाचो किती फायदो जाला काय ना काय ना. नेट चिमणी केदी व्हडली पळय हो. नेटाचो कितलो फायदो जातलो ते 12 दोन- वरांक हांगा रावंक जायना घरान आणि सकाळी जो 7 प्लांट चालू करता रातचे 9 ते 10 पर्यंत असता त्यांना टायमिंग टेबल काय ना म्हाका खबर ना त्यांना नायटी कोणी परमिशन दिला ते त्यांना टायमिंग बी घालून दिवना काय कोणी दिव ना आणि ते कोणाचे काय ऐकना ना ते ना दादागिरी कोणाचें भाषा काय. उलयता कोणाचे काय ऐकना आमकां सध्या पोस्टला म्हणल्यार कोण ना घरात उत्पन्न आमी आसा दोगां तुमच्या जाणटेली. हांगा लागीं? उत्पन्न आसा कितें लागीं होय आमचे काजी काजी आसा आसा माड माड आसा ते सुपारी गुलदान आसा. जाल्ल्या सुपारी गुलदान आसा आसा. हे निरकोणस आसा 2-3 वर्सां कांयच लागना सगळे गळोन पडटा आता तुमचो डिमांड किती आसा का आमचो डिमांड काय ना त्यांच्यानी प्लांट व्हरचो दुसरे कडेन हय. खंय शिफ्ट करचो कोण गव्हर्नमेंट ऑफिसर कोण एक्शन घेना ना काय ना ना, काय ना ना. बेश्टे ते गव्हर्नमेंट ऑफिसर येता तेन्ना प्लांट बंद आसता पयर पोल्युशन बोर्डाचो जीप येयली सिद्धार्थ देसाई म्हणून इन्स्पेक्टर येयलो जशी त्याची जीप भितर पावली प्लांट बंद दवरलो आणि मामलेदाराचे आमचे तलाठी येयल्लो किंवा सर्वेर येयल्लो तेस्ताय प्लांट बंद आसलो तुझी मागणी कितें सगळ्यांनी वांगडाच इन्स्पेक्शन हय, करपाचें सगळ्यांनी वांगडा येवपाचो आनी प्लांट ऑफिसर गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसा पळय तेंच्यांनी सगळ्यांनी वांगडा येवचा आणि Plant. प्लांट जसो ते बाकीच्या दिसाक चालू दवरता तसोच चालू आसचो प्लांट चालू आसल्यारूच कळटलें तुका हय. वास येता धुल्ल जाता डस्ट पडटा आणि त्याच बरोबर तेंच्यांनी घराय पळोवची आमची ते वासन कितें जेव बस जायना आयज तरी वास मातसो कमी आहा एकदा वाज येता तो सोंसपाचो न्हू डांबराचो डांबराचो. हय. एकदा वाज येता तो सोंसपाचो न्हू आयज मातसो कमी आहा आनी तो धूळ येता न्हू सगळें नाकान तोंडान सगळें वयता हे सगळे दये फूल जाता आमी पेटके दारबांदोडे हांगा आसा जे जाग्यार वॉटमिक्स प्लांट चालू आसा आनी वॉटमिक्साच्या प्लांटाच्या जवळ जवळ 20 ते 30 मिटराची 35 मिटराची ही घरां आसा तेन्ना हे लोकांनी धनगर समाजाचे लोक आसा तेंच्यांनी हांगा वॉटमिक्स प्लांट हो बंद करचो म्हणून सगळ्यांक निवेदन दिल्लें आसा डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार लावन ते पोल्युशन बोर्ड आनी इतर संबंधीत अधिकारी स्थानीक आमदाराकूय ह्या संदर्भात निवेदन दिल्लें आसा आनी हे संदर्भात बाब कन्स्ट्रक्शन जो आसा हेजो मालक पार्टनर सगळे तेणी तांकां वचून सुद्दां मेळयला तेणी सांगलें आमकुले 4 म्हयन्या खातीर हे चालू करपाक आपूण सगळें उदक मारता सिस्टमॅटीक करता पूण आजून मरेन तेंच्यांनी ते कांय केलें ना आनी हांगा मोठ्या प्रमाणात जो धूल प्रदूशण जाता सगळी जो परिसर आहा तो सगळो धयफूल जाल्लो आसा दुसरें म्हळ्यार हांगा देवळां आसा इस्कॉल आसा बारकी वालवाडी शाळा आसा तितून सुद्दां हे पोल्युशनाचे वयल्यान हवेंतल्यान उडोवन थंय वयता आनी त्या जाग्यार येता दत्त मंदिरात सुद्दां तेजो हांगसरल्यान धूल प्रदूशणाचो त्रास जाता अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा जेन्ना हांगा जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचें पूण कशें सगळे ऑफिसर सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर एक वांगडाच येवपाचे प्लांट चालू करपाचो आनी तेजी पाहणी करपाची जाल्यारूय इन्स्पेक्शन सारकें जातलें नाल्यार येता गाडी येयली म्हणटकीर प्लांट बंद करता आनी मागीर प्लांट बंद करून इन्स्पेक्शन कित्याक असो प्रश्न तेंच्यांनी केल्लो आसा तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी वांगडाच इन्स्पेक्शन करपाची ही मागणी तेंची पूर्ण करची गोमंतक TV खातीर पेडके दारबळणच्यान एकनाथ केळेकर.